नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. सरकाराचो प्रशासकीय कारभार मुजत वाडीवेल्या ऑफिसरांचेर UPSक बावटो. तिजोरेचेर आनीक 10 कोटी वजेन. कोमुंदादीक लँड पर्पज बदलूंक मेळचो ना. मुख्यमंत्री आणि विश्वजीत दोगूय दिल्ली. घरमंत्री शाह अध्यक्ष नड्डा बरोबर राजकीय परिस्थितीचेर बसका. मुख्यमंत्री म्हणटा पक्षाची बसका आपल्याक आमंत्रण. म्हयने उपरांत वासुदेवाची बॉडी सोदूंक परत फामिलीच्या हजेरे सर्च. गाडी न्हंयत गेल्ली थंय. न्हंयच्या फाट्यार सोद. ड्रोन पाणबुडयांचो वापर. बॉडीचो अजून पत्तो ना. सन्मानाक आयोजकांनी आदी सुवात दाखोवची. गरजेच्यो परवानग्यो हरकत ना दाखले घेवचे. मागीरच अर्जाचेर विचार. पर्यटन मंत्र्यान केलें स्पश्ट. बेकारी विशीं केंद्राचो डाटा गोंयाक मान्य ना. मंत्री म्हणटा श्रम खात्याचो न्ही, आयुक्ताचे केंद्रा कडेन चल्लां उलोवप. गोंयची बेकारी 8.7% म्हणून डाटा. काँग्रेसीक 2027 स्पष्ट बहुमत दिवचें. दक्षिण काँग्रेसीची उत्तरेंतूय जिखता. तिसवाडीच्या 4 काँग्रेसीचे 27 टार्गेट. युरी हेड ऑन. कुंकळे अब्दुल खैराचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो हज कमिटीचो गोंयचो अध्यक्ष इरफान मुल्लान केलो निषेध. धर्मीक एकचार शांतिकाय तिगोवंक सरकारान यत्न करचो म्हूण उलो. गोंय सरकाराचो कारभार सध्या ऑफिसरांच्या मुजत वाडीच्या देगयांचेर. सोमारा कॅबिनेटांत WRDच्या प्रमोद बदामीक परत मुजत वाड. हेर सिनियर ऑफिसरांकूय एक्सटेन्शन. युनिफायड पेन्शन स्किमीक बावटो. पेन्शनाचेर म्हयन्याक आनीक 10 कोटी वजें. कोमुनी दादींनी एकदां दिल्ले जमनीचो वापर बदलूंक मेळचो ना. सरकार अध्यादेश काडटा. सोमारा सावंत सरकाराच्या कॅबिनेटाची बसका जाली. बसकेत कांय म्हत्वाचे निर्णय जाले. तातूंतलो एक निर्णय सिनियर ऑफिसरांक दिल्ली मुजतवाड. WRDचो चीफ इंजिनियर प्रमोद बदामीक परत 6 म्हयन्यांचे एक्सटेन्शन. PWDचो कार्यकारी अभियंतो युक्लिडिस डिसुजाक 1 वर्साचे एक्स पोस्ट फॅक्टो एक्सटेन्शन. ताका डिसेंबर 2024 मेरेन मुजतवाड. PWDचो कार्यकारी अभियंतो पांडुरंग नाडकर्णीक ऑगस्ट 2025 मेरेन 1 वर्साची मुजतवाड. प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिकाचो उपसंचालक लीलाधर देसायाक 1 वर्साची मुजतवाड. कला अकादमीचो शिक्षक रोहित वानकराकूय 1 वर्साचे एक्सटेन्शन. सोमारच्या मंत्रिमंडळ बसकेत कांय म्हत्वाच्या स्किमींकूय एक्सटेन्शन मेळ्ळा. गोवा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी पॉलिसी संबंधी येवजणेक 2027 मेरेन एक्स पोस्ट फॅक्टो एक्सटेन्शन. 2018चे IT पॉलिसीक एक्सटेन्शन आनी दुरुस्ती मंजुरी. नॅशनल गेम्सा खातीर केल्ल्या कामांचेर सुमार 40 कोटींचो अतिरिक्त खर्च. ताकाय एक्स पोस्ट फॅक्टो मंजुरी. SC आनी ST आरक्षणा खाला 7 वेटनरी ऑफिसरांचे कंत्राटी तत्वाचेर पोस्ट भरपाक मंजुरी. फ्रीडम फायटरांच्या भुरग्यांक नोकऱ्यांचो विशय आनी पेन्शन स्किमीचेर मुख्यमंत्री उलयलो. पेन्शन स्कीम म्हयन्याक सुमार 31 कोटी सरकार फारीक करता. 41 कोटी जातले. आयच्या कॅबिनेटान इन प्रिंसिपल अप्रुवल फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द युनिफायड पेन्शन स्कीम UPS इन द स्टेट ऑफ गोवा. ह्या स्किमीत आमी खास करून the employees who have the adequate services will get the assured pension at least 50% of the last 12 months average salary as a pension. Government of India तो सर्क्युलर 1 एप्रिलच्यान येतलो. तेच्या पयलीं सेम येयल्या उपरांत आमी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाय बी तांच्या खातीर खरें इम्प्लिमेंट करता. अध्यादेश काडून कम्युनिदाद कोडात दुरुस्ती करपाच्या प्रस्तावाकूय मंजुरी दिल्या. दुरुस्ते उपरांत जमिनीच्या वापराचो हेत बदलपाक येवचो ना म्हूण मुख्यमंत्र्याक विस्वास. कोमुदादीच्या ॲक्टात आमी एक अमेंडमेंट हाडटा ऑर्डिनन्स पास करून
की लँड यूज चेंज करपाक मेळचो ना. ज्या लँड युजा खातीर कोमुदादीन लँड दिल्या ताज्याच खातीर ती लँड जी आहा पळय न्ही ती यूज करपाक मेळटली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शेलकार आनी स्वप्नील तारी. मुख्यमंत्री आनी TCP मंत्री विश्वजीत राणे दोगूय दिल्ली. अमित शहा आनी नड्डा बरोबर गोंयच्या परिस्थितीचेर सांजे बसका. दोगांकय आपोवन व्हेल्यात. मंत्री विश्वजीत आदींच दिल्ली पावला. कॅबिनेट बसके उपरांत मुख्यमंत्री गेलो. मुख्यमंत्री म्हणटा पक्षाची बसका आपल्याक आपयला. तानावडे म्हणटा घडये वेंचणुके खातीर आपयला आसूये. दिल्ली विजीट आहे तर किती आसा एक्झॅक्ट ते सकाळच्यान पार्टीची मिटींग पण पार्टीच्या मिटिंगेत फक्त दोग जाणांक आपयला अशें कितें आहे? दोघांकूच कित्याक आपयला म्हाका आपयला तुमकांच आपयला आनी कोणाक आपयला अशें कित्याक? म्हाका खबर ना. रिशफल कित्याक पण रिशफलिंग आनी कितें एक्झॅक्ट इश्यू? तानावडे म्हणटा मुख्यमंत्र्याकडे आणि विश्वजीत राणेकडे वेगवेगळ्या विषयांचेर केंद्रीय नेते चर्चा करतले. घडये काय राज्यांनी वेंचणुको आसात ताच्या खातीर दिल्ली आफयला आसूये. दोगूय वेगवेगळे विशय आसात. निवडणूक आसा राज्यांनी आनी ताका लागून तांकां आपयले. महाराष्ट्रा भितर आमचे कडेन गोंयचे म्हजे कडेन आनी आमचे विश्वजीत राणे तांचे कडेनूय कांय मतदारसंघ आसा आनी आतां आमच्या गोंयचे सगळे 20-22 आमदार आनी पदाधिकारी ह्या निवडणुकीन सहभागी आसात. अजून निवडणूक डिक्लेअर जावना पण आमचे सगळे कार्यकर्ते तांकां जबाबदारी आसा. एक मतदारसंघाचेर वचून आयिल्ले आसात आनी येणाऱ्या दिसांनी म्हणजे निवडणूक डिक्लेअर जातकच आनी कांय बरेच जाण आमचे गोंयचे कार्यकर्ते त्या निवडणुकीक प्रचारांत सहभागी जावतात. काँग्रेसीक आपल्या ताकीचेर 2027 स्पश्ट बहुमत दिवचें विरोधी पक्ष फुडारी युरी मागता. 2027 खंय 27 पारचें टार्गेट. युरी हेड ऑन. दक्षिण काँग्रेसीचीच उत्तरेतय स्पश्ट बहुमत काडपाचो दावो. तिसवाडींत खंय 4 सीट काँग्रेस काडटा. अलायन्सा विशीं योग्य वेळार हायकमांड कितें तें थारायतलो. रियल इस्टेट लँड कन्वर्जनांत आशिल्ल्या कडेन खंय 4 हात पयस. You look at places like Panje, look at what they've created in Tiswadi Taluka. We are confident in Tiswadi, 4 out of 4 will come to the Congress party. I am 100% sure. Look at the damage they've done in Pedne. Are log Barsal mare. Look at the sale of land. They're turning it into a casino scene city like Las Vegas. They're turning that Lokana, Sangniga. Look at the people, the way they're coming out. सालसेटी मोठो आनी तांकां चान्सो ना. 8-8 आमी जिखतले. 8-8. So if you look, it is not only we talk about Salsette or South Goa, but North Goa itself we will come with majority numbers and we will make sure जे आमगेले लक्ष्य काँग्रेसाचे 27 में 27 पार. This is our focus and we will make sure that we form the government with majority numbers. Not like what happened in 2017. 2017 we don't want that. ती नाटकां बी हांगा पोतून नाका केलो नाका. कित्याक नाटकां 17 जाले. We had the majority numbers, but we could not form the government. So our focus is to get a complete majority by ourselves, and we will make sure that this happens. कंप्लीट मेजॉरिटी म्हणजे तुम्ही म्हणतात की काँग्रेसीक तुम्ही सिंपल मेजॉरिटी दिया और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दिया. युरी बाब प्रश्न हो अलायन्स. See, that question doesn't come now of whether alliance is going to happen, when it should happen, if it is going to happen, then that is the call that is going to take as the elections get together. अरे बाबा गोंयकारां जाय जालोले. सगळे गोंयकारां जाय जालोले. इवन दी ऑपोजिशन. नो if and कांय ना. if मो कांय ना. सारकें straight. Alliance, if we are together, then it is very easy to defeat the BJP. The BJP is going to make all plans, they're going to put them forward to make sure we are a divided house. I am very clear. Right now our focus is to strengthen the party in all the 40 constituencies, which we are doing. And I'm sure that at the right time, the party will take a right call with the elections and the alliance. सांतिस्तेव मोटारी सयत न्हंयत गेल्ल्या वासुदेवाची बॉडी सोदूंक म्हयने उपरांत परत सर्च ऑपरेशन. फायर ब्रिगेड, नेव्हीचे पाणबुडे, पुलीस ड्रोन घेवन मोहिमेचेर. सांतिस्तेव गाडी न्हंयत गेल्ली ते सुवातेर न्हंयच्या फाट्यार सोद मोहीम सुरू. वासुदेवाचो बापूय आनी भाव आशिल्ले. बॉडी हाताक लागना. बापूय म्हणटा तो उदकांत नाच
पोलिसांचो तपास भलतेच दिशेन. 7 दिस्त्या कार न्हंयत गेल्ल्या बासुदेव भंडारीची बॉडी सोदपाक म्हयन्या उपरांत परत सर्च ऑपरेशन. नेव्ही आणि फायर फोर्साची पुलिसांच्या मजतीन सोद मोहीम. गाडी न्हंयत गेल्ली त्या सुवातेर आणि न्हंयच्या फाट्यांचेर आज सोद मोहीम. पाणबुडे आणि द्रोणाचो वापर करून खोल उदकात सोद मोहीम. बासुदेवाचो बापूय म्हणटा पयल्या दिसा सावन आपूण पुलिसांक सांगता बासुदेव बुडूंक ना. घडये आता तरी पुलिस वेगळ्या एंगलान तपासणी करतले. देखिए, अभी हमारा एंगल इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो था वो हमने पहले भी क्लेरिफाई कर दिया था. फिर भी अभी उनका कुछ डाउट रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने आज ऑपरेशन किया है. अभी उन्होंने मेहनत तो कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं. वो अभी हर एंगल से वो भी देख रहे होंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं. अभी उनका कुछ डाउट रहा होगा कि लड़का पानी में ही है. वो डाउट भी अब शायद क्लेरिफाई हो गया होगा क्योंकि आज 21 दिन बाद पानी में सर्च करने का मतलब अभी वो सब समझ ही सकते हैं. अभी ये जो आज का सर्च ऑपरेशन हुआ है उसके बाद अभी ये लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन कौन से एंगल से करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. ऑपरेशन देखने के लिए हमको पुलिस टीम ने इनविटेशन दिया था. अभी सर्च ऑपरेशन उनका जो डाउट था होगा वो क्लियर हो गया होगा कि हमारी तो पहले दिन से ही हमको तो पता था कि अपना बेटा पानी में नहीं है. वो हमने बताया भी था पुलिस को. तो हमारी हमने जो कंप्लेंट मिसिंग कंप्लेंट दिया था उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया है क्या चीज़ के ऊपर हमारी फोकस है. तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन जैसे मेरे लड़के ने बताया आगे इनका इन्वेस्टिगेशन किधर जाता है वो उनके लिए एक डायरेक्शन मिल गया होगा, हम ऐसा मानते हैं. गोवा पुलिस आणि फायर आणि नेव्ही यांचे जॉईंट सर्च ऑपरेशन आशिल्ले. तसे सर्च ऑपरेशन सोंपतात तेंच्यांनी सुद्धा ड्रोनाची सुद्धा यूज केले. मात बासुदेव भंडारी हा तेजो अजून पर्यंत खंयसरूच शोध लागूंक ना. आयज आमी लेफ्ट सकयल्यान आमी 1 किलोमीटर कमीत कमी गेले पयले वयल्यान 1 किलोमीटर परत दुसरी टीम दुसरी रिज माउंट जावन दुसरी माउंट जावन ती टीम येयली परत आनी एक खेप केला सर्च केले. 1-2 किलोमीटर केले लेफ्टान म्हणल्यार सकयल्यान मागीर एक वयल्यान केले. पोस्टल सर्वीस तेंचे येयले ते डायवर्स आहले खूब टायम केलो तेंच्यांनी. आमचे आहले वांगडा आमी आहले आमी प्रेजेंट आहले. पुलीस आहले पुलीस कंटिन्यू आसले. फायर सर्वीस दोनूय कंटिन्यू आसले सगळे आसा पूण मेळोंक ना. 2-3 कडेन म्हणजे एप्रोक्सिमेटली 3 असो जागो घेतलो. खंय खंय आसूंक शकता ते जंय फेरी लागता थंयसर कोणाक बी शिरकान बी उरला जाल्यार थंयसर घेतलो. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आणि साहिल मांद्रेकार. सनबर्ना खातीर आयोजकांनी पयली सुवात दाखोवची मागीरच खातें NOCचो विचार करतले. पर्यटन मंत्री रोहनान स्पश्ट केलां. सनबर्न उत्तरेंत करपाक जाता मात आयोजकांनी पयली सुवात सोदची म्हणून आमदार मायकल उलयल्लो. आयोजकांनी अर्जा बरोबर संबंदीत खात्यांच्यो आनी ऑथॉरिटीच्यो NOC खंय आदी दाखोवच्यो पडटल्यो. सनबर्नाचें एप्लिकेशन 5 म्हयने पयलीं आयिल्ले तेन्ना सावथ गोवा खातीर दाखयल्ले पेपर्स नाशिल्ले. आतां लास्ट वीक टुरिजम वीक आशिल्लो सो आय एम नॉट अवेर ताणें आनी कितें लेटर इनवॉर्ड केला जाल्यार ते हांव चॅक करून तुमकां कळयता. पूण खंयचे ताणें परमिशन मागलें जो पर्यंत जागो तांणी आयडेंटिफाय करून NOC मेळना तो पर्यंत टुरिजम डिपार्टमेंट प्रोसेस करूंक शकना. जेन्ना येतले तेन्ना प्रोसेस जातले. सो एक इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमी एवरी टायम वी ट्राय टू क्रिएट अ कॉन्ट्रोवर्सी अराउंड सनबर्न. एक्टिविटी हेज बीन हॅपनिंग फ्रॉम नंबर ऑफ इयर्स वेदर नॉर्थ ऑर खंय आसा ते. आतां एकदम एक वेगळो फ्लेवर जाल्लो आसा. सो ताजे खातीर हांव न उलयता. गोंयच्या लोकांचे सेंटिमेंट्सूय आमी समजून घेवप. तो फेस्टिवल जो डिसेंबरान जाता इफ दे आर एबल टू गेट द लँड एंड गेट द थिंग्स देन डेफिनेटली आय थिंक वी विल कन्सिडर इट. डिसाइड डिपार्टमेंटाक करून सी they make an application to the department and they ask for that space. The space aje NOC as a department NOC ditale which every year they do. If they suggest अरे पय खंयची फेस्टिवल जाली tourism is giving permission for the event. ताज्या मागीर they have to take every NOC from every particular department like police बाकीचे who will always look at which area is good which is not good. मायकलान आपली प्रतिक्रिया मांडिल्ली आसा. फाल्यां ऑर्गनायझरांक दिसलें की तांकां थंय करपाक जाय आनी ते तांणी मांडून दिलें. गव्हर्मेंट विल लुक एट इट दॅट वी आर नॉट आस्किंग द ऑर्गनायझर्स टू गो वेअर दे हॅव टू फायंड द प्लेस एंड कम टू अस. G20 परिशदेचें येजमानपण अंदू ब्राझीलांत. ब्राझीलांतल्या रिओ दी जेनेरोच्या म्युझियम ऑफ मॉडर्न आर्टांत जावपी ही 19वी परिशद. भारताच्या वतीन वांटेकार जातल्या मदीं पयलेच खेप केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक.
पोरूं भारतान G20चें येजमानपण केल्लें. कांय बसका गोंयांतय जाल्ल्यो. खरोखरच अभिमान दिसता म्हाका सांगपाक एक G20चो एक ग्रूप आसा वर्ल्डाचो सगळे राष्ट्रां G20 20 राष्ट्रां प्लस आनीक अशी जवळ जवळ 30-35 राष्ट्रां एकत्र येवन दर वर्सा अशे तरेची G20ची मिटींग जाता. गेल्या वर्साक भारत इंडिया ह्या ग्रुपाचे प्रेजिडेंटशीप एक वर्साची मेळिल्ली. ह्या वर्सा प्रेजिडेंटशीप ब्राझील करता आनी ह्यातूंतल्यान वेगवेगळे विशय जे जगांतले काही अडचणीचे विशय आतां जे डिस्कस जावन सगळ्यांचे एकमतान काही ठराव पास जातात. आनी म्हजे सारक्या माननीय नरेंद्र मोदीन भारताच्या सरकारान म्हजी निवड केली त्या बद्दल हांव तांकां धन्यवाद दितां. आनी त्याच खातीर 1 तारखेचो वतलो हांव बद्दल 7 तारखे परत येतलो. घेवया बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कुंकळे अब्दुल खैराचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो हज कमिटीचो गोंयचो अध्यक्ष इरफान मुल्लान निशेध केला. मुल्लान धर्मीक एकचार आनी शांतीकाय तिगोवन दवरूंक यत्न करचो म्हूण मागणी केल्या. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत वचून मुल्लान खैराची वासपूस केली. बीजेपीच्या मायनॉरिटी मोर्चान राज्यांतल्या वेगवेगळ्या धर्मीक घडणुकां विशीं DGPक मेळून चर्चा केल्या. आयज गोवा स्टेट मोर्चाचे जे आसा दोन्ही वायस प्रेसिडेंट आमचो रियाज शेख आझीम तशेंच मोर्चाचे आमचे सेक्रेटरी आसा अनवर आनी निसार हे मेंबर जे आसा आमी DGP जे आसा तेंचे कडेन जे आसा भेट घेतली. वेगळे वेगळे जे आसा इश्यूआंचेर जे आसा तेंचे कडेन चर्चा केली की गोंयान जे आयज सिच्युएशन चल्ल्या गोंयांक जे आसा सिंबल ऑफ लव म्हणटा सगळे हे गोंयान सगळे आमचे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक भाव हे सदांच जे आसा गोंयान मेळून रावल्या. पण हे दिसांनी कितें चल्लां तुमी आयज पेपर समज ओपन करून पळयत सकाळी फुडें जाल्यार सगळे कडेन जे आसा खंय ना खंय टेन्शन म्हणून जे आसा पेपराची हेडलायन जावपाक लागल्या. आनी ताका लागून आयज आमी गोंयचे DGPक जो होम डिपार्टमेंटाचो चीफ आसा ताका आमी सांगपाक गेल्ले ताका मेळपाक गेल्ले की सपोज खंय जे आसा कम्युनल हार्मनी समज कोणी पिड्ड्यार करपाक पळयता गोंयान सो इमिजिएटली जे आसा तेजेर जे आसा एक्शन जावपाक जाय म्हणून. जायते इन्सिडंट आमकां पळोवपाक मेळटा की खंय तरी ऑफिसर जे आसा हे आपले काम न करता जे आसा कोण तरी जे एक्यूज जे आसता ताका प्रोटेक्ट करपाक लागून आनी असले रिलिजियस जे आमचे प्लेसीस आसा थंय तांकां धाडून जे आसा खंय तरी जे आसा आमची स्टेटीची जे कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाचें जे आसा काम जे आसा गोंयान चल्लां. आनी हे सगळें जे आसा आयज पॉलिटिकल जे शार्क आसा हे खंय तरी जे आसा पळोवन बसून जे आसा आयज सुकत आसा. आनी हे पॉलिटिकल शार्क गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंची सरकाराक बदनाम करपाक लागून जे आसा भायर सरल्या. गोंयचे मुख्यमंत्रीन जे आसा क्लियर आपलो स्टेटमेंट जे आसा क्लियर केला. आयज आमी गोंयचे सभापती रमेश तवडकराचो स्टेटमेंट पळयलो तेणेंय सांगला खंय तरी बारीक जे आसा एक 15% डिस्ट्रक्टिव्ह मायंड जे लोक आसा जे गोंयचो पीस जे आसा पेड्ड्यार करपाक भायर सरता असले लोकांक जे आसा खंय ना खंय जे आसा शिक्षा जावपाक जाय म्हणून. आनी सेम मागणी आयज आमी DGP कडेन केल्या की गोंय सरकारान जे मुख्यमंत्रीचो आदेश आसा जे मुख्यमंत्री आनी आमचो पार्टी सदानंद तनावडेन जे आसा गोंयान शांती जी आसा दवरपाक जाय म्हणून सदांच जे आसा पार्टीच्या लोकांक जे आसा अपील केल्या. आनी हे अपिलाक जे आसा गोंयची पुलीस सरकार जे आसा सक्षम जावपाक जाय म्हणून आयज आमी DGPक निवेदन दिवपाक आयल्या. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत नित्याच्या गोंधळाक बेजारिल्ल्या लोकांची भलायकी अधिकाऱ्याक चीट बरोवन कागाळ. लोकांक दिसपट्टी अशी कास्तीक जाता म्हूण दुयेंती आनी तांचे बरोबर येतले लोक फुर्योज. सेक्युरिटी गार्डांनी जमिल्ले गर्देक कंट्रोल करपाचो यत्न केलो. What is the thing when we saw this mess, when I saw this mess, as a social worker, I am giving some suggestions to the MS and for that I made this letter to the MS. The letter states, system required are public queue to be maintained with proper barricade single line. Like GMC registration, there should be a
token system given to patients for each OPD. Separate OPD counters have to be put in place for easy control. Inlet and exit doors should be made for free flow of patients at the registration counter. These are the 4 requirements. If these requirements are fulfilled, there will be very much easy access for public and patients who are sick. Now see, what is the problem? There are lots of patients who are coming empty stomach. There are lots of patients who are coming for blood test, and they have to all come in that same queue for registration. So if there is separate OPD and separate counters with separate people, it will be very nice and it will be easy for the hospital to organize the medical treatment for all the patients. So this is my request, that if the MS sees to these 4 points and get it done, hopefully things will fall in place and the system will be proper. गोंयच्या बेकारी विशीं केंद्रान दिल्लो डाटा गोंयाक मान्य ना. श्रममंत्री बाबूश मोन्सेरात उलयला. केंद्रीय सांख्यिकी आनी मुल्यांकन मंत्रालयाचो बेकारी विशींचो डाटा गोंयाक कोत्रा गेला. 8.7% बेकारी राष्ट्रीय बेकारी प्रमाणा परस दोबरात. मंत्री म्हणटा कामगार खात्यान डाटा दिल्लो ना. आयुक्ताचें खंय केंद्रा कडेन उलोवप चलना. See, that is totally wrong. Our commissioner actually had gone to Delhi. They had a meeting with the Labour Minister, Central Labour Minister. He has pointed out this issue. See, this data basically has not come from the Labour Department. Okay. And actually, who should basically, the Planning and Statistics Department, they are the people actually who should follow up with them. So this is totally a wrong data. We don't accept. पर्तगाळच्या स्वामीजीचो दिग्विजय महोत्सव मोठी उमेद आनी भक्तिभावान जालो. स्वामीजीचें बंगळुरूंत चातुर्मास व्रत पुराय जालें. सुमार 3000 भाविकांनी रामनामाचो जप अभियान पुराय केलें. भलायकी शिबिरांत सेवा संस्कृतीक कार्यावळींनी महोत्सव फुल्लो. गोंयच्यान कितलेशेच मानेस्त महोत्सवांत वांटेकार जाले. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टी व्यापार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.